वेशभूषा परिधान करून वेगवेगळ्या तरेची वाद्यां हितून वाद्यान हे ढोल ताशे आनी वेगवेगळ्या तरेचे आमी कॉस्ट्यूम करून आनंद आमचो हांगासर व्यक्त करता। आयज फाल्गून म्हयन्याचो जो शेवटचो आठवडो आसता त्या शेवटच्या आठवड्यान आमी मोठ्या आनंदान आमच्या हिंदू धर्माचे नवें वर्स साजरी करपाक लागून आमी तैनात आसा अशें दाखोवपाचो हो एक उत्सव। आनी ह्या उत्सवाच्या निमतान जे कितें आमचे कडेन वायट गूण आहा